वेज कलेक्शनाचे काम न्हू हे अरे म्हाका एक सांग, तुझ्या सांग मुन्सिपालिटीची गाडी येता लॅब्रीज व्हरपा खातीर कोण व्हरना आमचे वेट बाबा, झाडा बी आसा सगळे आसा कोण म्हाका एक व्हरना. सांग, त्या घराकडे आता दुसऱ्यान उडयल्यावर चलता? घराकडे कोणाच्या घराकडे उडयना हय हांव माती उडयता हांव मानता ही उडोवपाक जागो ना पण खंय उडयतले ते म्हाका तुका सोल्युशन तू मानताय तरी तू उडयताय? म्हाका सांग आता खंय फुल म्हापसा तूं भोंवता तूं पळयता हय. म्हापशान आता लोकांक कचरो उडोवपाक खंय जागो आसा म्हाका सांग. अरे जागो ना म्हणून तू आता हांगासर उडप भायर उडप रस्त्यावर ते म्हाका सांग न्ही तू कोण तो? अरे गार्बेज कलेक्टर कोण येता तेका सांगता होय. आमी. अरे, काउन्सिलर कोण तुझो? तू रावताय गणेशपुरी कितली वर्सां जाली? गणेशपुरी यायचं ग्राउंडाकडे कितली वर्सां रावताय? बोनूच झालं म्हापशात मग तुका तुझा काउन्सिलर खबर ना? आपल्याला खबर नाही All kinds of kachara is thrown here. I've even caught people tipping like all kinds of household waste, building waste, broken glass. It breaks my heart, you know, because all the animals are rummaging here for food now. The tip is closed, as you know, the Ganeshpuri tip. I find boxes of. I found a shoebox full of alive puppies. Can you believe it? Only one I was managed to save. People throw all kinds of animals, old dogs, cancer dogs, blind dogs. सध्या हाऊसिंग बोर्ड ह्या रस्त्याचेर थेट म्हापसा ते शिवोले रोड वयता म्हापसा शिवोले वयता त्या रस्त्याचेर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे जेन्ना हांव ह्या रस्त्या वयल्यान शिवोले सायडीक वयतालें तेन्ना एक रिक्षा जी आसा त्या रिक्षेचो जो ओनर आसा तो खंय तरी डॅब्रीज आसा पळय ती खुल्ल्या हांगासर उडयता पळोवपाक गेल्यार हांगासरली जी जागा आसा ती पूर्ण सुनसान जागा दोन्ही सायडीन रान डोंगर आसा आनी हांगासर स्ट्रीट लायटी ना बऱ्योचश्यो हांगासर लोकांची येरादारी आसा आनी ही एकूच शॉर्टकट रस्तो आसा जो शिवोले म्हापशेच्यान शिवोले मान्ना सायडीक वयता आनी जो तो लोक येता तो गाडयेंतल्यान आपली गार्बेज जी आसा ती असो थेट ह्या रानान उडयता आनी फुडें चलता त्याच प्रमाणे जो रिक्षेकार हांगासर आशिल्लो तेणी आयज जे डॅब्रीज आसा आपल्या घरातली ती हांगासर खुल्या उडयतना आमकां तो दिसता जेन्ना हांवें स्वता ताका विचारलें तेन्ना तेणी रितसर अशी उत्तरां दिवंक ना अशी उडवा उडवीची जी उत्तरां आसा ती तो दिवपाक लागलो आनी सांगपाक लागलो आपूण जर हांगा उडोवचो ना जाल्यार खंय उडयतलो मुन्सिपालिटी जी आसा ह्यो डॅब्रीज जे आसा ते घेयना खंयसून ऑथॉरिटी आसा ती लागता आसगांव पंचायत तेन्ना तेंच्यांनी हांगासर पर्सनली येवन दखल घेवपाची गरज आसा. टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोटीकर.